सबंद देशान हो प्रोग्राम चालू आसा। तसोच गोंयचे वतीन आमचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाडकर यांनी हो बऱ्यापैकी हे काम चालयल्लें आसा। प्रत्येक मतदारसंघात तो विजीट दिता, प्रत्येक बुथाचेर विजीट दिता, जे आमी प्रत्येक भागान मांद्रे मतदारसंघात कशें काम चल्लां हो स्वता येवन ते पळयतात। आनी आमी जे आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटान प्रत्येक बूथ वायज ही फॉर्मां आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्लीं आसा आनी स्वता आमी थंय वचून जेन्ना जागृती करता, कित्याक आयज संविधान हे सगळें बिगडलेलें आसता। संविधान जर सारकें ना, कितलेय जरी लोकांनी जर एफर्ट घातले तांकां न्याय मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा। संविधान रावपाची गरज आसा आनी हे जे आमच्या राहुल गांधीन जे आरंभलां ते आमी काम फुडें व्हरपाक कटिबद्ध आसतले आनी सगळ्या कडेन वचपाक आमी प्रयत्न करतले। आमच्या भारत देशान जे डेमोक्रेसी आसा ही डेमोक्रेसी टिकची। डेमोक्रेसीन सगळ्यात मोठो अधिकार आमकां दिल्लो आसा तो मताचो अधिकार। प्रत्येकाक एक मत म्हणजे इक्वालिटी आसा आनी हे एक मत आमी आमच्या मनांतल्यान घालून आमचो उमेदवार निवडून दिता। आज अशें चल्लां, पयलीं मशिनान बिगाड आनी आतां वोट चोरी मोठ्या प्रमाणात चालू आसा, बोगस वोटिंग चालू आसा, जेन्युइन वोट्स आसा ती कट केली वतात, हजारो लाखोच्या संख्येन मतां कातरली वतात आनी हे भारतभर चालू आसा। हे राहुल गांधीन उगड्यार घातलेले आसा। हे जी जागृती तांणी केली आनी तांच्यांनी जे प्रूफ्स दिले तातूंत भारतभर आंदोलनां चालू आसा, लाखोच्या संख्येन लोक हे सामील जायत आसा। राहुल गांधी हे वेळोवेळी सगळ्या राज्यांनी फिरून हे एक्सपोज करीत आसात आनी त्याचोच भाग म्हणून आमी गोंयान ही वोट चोरीची कॅम्पेन सुरू केल्या। एक सिग्नेचर कॅम्पेन, घरा घरा वचून लोकां पर्यंत ही मेसेज पावयता। आमकां लोकां कडल्यान बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा की तांकां खबर आसा, हे सत्य आसा, टीव्हीचेरूय पळयतात, लोकांक जागृती जाता आनी हे बंद जावचें म्हणून 5 कोटी सिग्नेचरीची कॅम्पेन, 5 कोटीच्या वयर सिग्नेचरी कॅम्पेन राहुल गांधी इलेक्शन कमिशनाक सबमिट करपाचे आहा। ताचोच भाग म्हणून आज आमी आमच्या मांद्रे मतदारसंघात 500 गांवांत ही वोट चोरीच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन, सिग्नेचर कॅम्पेन आमी राबयतात। आज आमचे मदीं उपस्थित आसात पक्षाचे तडफदार असे नेतृत्व श्री अमित पाडकर, जे गोंयभर फिरून ही जागृती करत आसा। एक पक्षाक एक भरारी दिवपा सारखे एक नेतृत्व लाभलेले आसा। आज आमचे मदीं उपस्थित आसात। हांव तांकां विनंती करता तांच्यांनी प्रेसाक ब्रीफ। काँग्रेस पक्षाची देशभर जी मोहीम वोटर चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन हे पुराय देशभर चालू आहा। गोंयानूय आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी कॅम्पेन चालू केल्या। आज आमी मांद्रे मतदारसंघात पारशा गांवांत आज आमी आयिल्ले, लोकांच्या घरांनी वचून, लोकांच्या दुकानांनी वचून की लोकांक हातून सहभाग जा म्हणून सांगपाक। आज आमच्या मदीं आमचे PCCचे वांगडी बाबी बाकर, तशेंच प्रदीप देसाय, आमचे ह्या मतदारसंघाचे ब्लॉक अध्यक्ष नारायण, तशेंच हांगाचे आमचे ह्या तालुकाचे आमचे मिडियाचे आमचे स्पोक्सपर्सन बाब देवेन, आमचे डिस्ट्रिक्टाचे सगळे मेंबर, सगळ्या महिला, जर आज जोश जर पळयत काँग्रेस पक्षाचो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की येणाऱ्या इलेक्शनान हांगा काँग्रेस पक्षाचो जैत जातलो। आतां ते जातलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जे बोगस वोटिंग घालता, जे डुप्लिकेट वोटिंग घालता, ताजी ही आमी मोहीम चालू केल्या। प्रत्येक घरान वचून आज वोटर चोरी कॅम्पेनीची सिग्नेचर घेवपाचो तांचो प्रयास चालू जाल्लो आसा। 15 तारखेक आमची लास्ट डेट, सो ते पळोवपाक लागून आज आमी हांगा पारशा गांवांत आयिल्ले। म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयभरच्या जनतेचो जो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा ह्या सिग्नेचर कॅम्पेनान, तातूंत एक गोष्ट स्पश्ट आसा की आज गोंयची जनता ज्या प्रमाणे भारतीय जनता पार्टी वोटराचो जो घोळ करता हें आज मुखार आयिल्लें आसा। हें जावन आतां हांव म्हापशां वतलो आनी आज गोंयभर आमचे वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आमचे विरोधी पक्ष फुडारी, आमचे आमदार, आमचे खासदार हे प्रत्येक मतदारसंघान भोंवून ते आज ह्या कॅम्पेनीक ताका हातभार लायतात। जो तुम्ही म्हणटा पळय BJP वोट चोरी करता ते कशा पद्दतीन करता? म्हाका दिसता आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन लोकसभेचे जे इलेक्शन जालें तातूंत बेंगलोर सेंट्रल सीट हे कशा पद्दतीन काँग्रेस पार्टी हरली हें म्हाका दिसता पुराय देशभर दवरलें। त्या मतदारसंघान 8 विधानसभा क्षेत्र आशिल्ले त्या लोकसभेक, त्या 8तले 7 जाग्याचेर काँग्रेस तें इलेक्शन स्वीप करता आनी एकूच मतदारसंघ म्हाका दिसता महादेवपुरा म्हणटा ती असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन, थंय म्हणजे की 1 लाख मतां मेळटा त्या एकूच मतदारसंघान। सो हें कशें शक्य जावपाक शकता? जेन्ना तांणी डॉक्युमेंट्स दाखयले तातूंत 40,000 फेक वोटर आशिल्ले,
30,000 डुप्लिकेट वोटर्स. सो ह्या प्रमाणे बीजेपीन एक आम्ही क्लासिक केस दाखयल्ली कशा पद्दतीन बीजेपी बोगस वोटर घालून इलेक्शन हे चोरी करता. आता गोंयचे जर तूं म्हाका विचारीत जाल्यार गोंयान आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर, थंय आमी वेळ्ळे गांवांत कशे बोगस वोटर अंयशी रेजिस्टर केला हे आमी मुखार हाडिल्ले. त्याच प्रमाणे पणजेच्या गांवांत जो फॉरेन नॅशनल आसा नेपाली वो गोंयान रेजिस्टर आहा. आतां म्हाका एक सांगा की फॉरेन नॅशनलाक इंडियेन कसो तो वोटर जावपाक शकता? नेपाल आनी इंडियेची ट्रिटी आसा एज फ्रेंडशीप ट्रिटी 1951, पूण ताका वोटराचो अधिकार मेळना. नेपाली हांगा येवन काम करपाक शकता, जागो घेवपाक शकता, धंदो करपाक शकता, पूण तांकां वोटराचो अधिकार दिल्लो ना. त्याच प्रमाणे आमी मडकयच्या मतदारसंघान एक्सपोज केले की एका घरान जवळपास 125 लोक रावताले. ते 125 लोक कोण? वेगळ्या वेगळ्या जातीचे लोक, वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे लोक. थंय ST लोक आशिल्ले, थंय SC लोक आशिल्ले, थंय OBC आशिल्ले, थंय पंजाबी आशिल्लो, थंय सिंधी आशिल्लो. हे आमी गोंयकारां मुखार दवरिल्ले. पळयता म्हणजे सांजे बीजेपीचे प्रवक्ते, बीजेपीची पंचायत तुटून पडली की ते सनातन संस्थेचे घर आनी हे जे पळय लोक थंय आयल्यात हे सगळे साधना करपाक थंय हे भक्त आयल्या म्हणून. आमकां साधना करपाक हांवें सांगिल्लें कोणाचेरूच आमकां वयल्यान जाय की साधना केल्ली, पूण थंय एक महिला खान म्हूण आशिल्ली, ती बाबा कसली साधना करपा आयिल्ली हो प्रश्न जेन्ना आमी विचारलो तेन्ना सगळे चूप जाले. सो म्हाका दिसता अशे प्रत्येक मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीन बोगस वोटर घातिल्ले आसा. जे आमचे आतां BLAचो जो आमी मोहीम चालू केल्या, जे आतां स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन गोंयान जावपाचें आसा, तातूंत खुबश्यो गोश्टी भायर येतल्यो. ही आमची वोटर सिग्नेचर कॅम्पेन 5 करोड सिग्नेचर, तशें तांणी सांगलें की देशभरांतल्यान 5 करोड सिग्नेचर आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हे व्हरून दितले. आता तुमचे हांगा मांद्र्यान बरें काम चल्लां काँग्रेसच्या वतीन, आनी पेडण्यान ही वोटर चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आसतले, अजून काय तशें दिसून येयना. ना, तांणी आपल्या भागान चालू केलें. हांवूय थंय वतलो पेडणे मतदारसंघान. सगळे गोंयभर आमी तुका सांगलें की आमचे लिडर्स, बाकीचे आमदार, खासदार, सिनियर लिडर हे प्रत्येक मतदारसंघान वचून ही कॅम्पेन जी आसा ती चालीक लायली. इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेश्वर म्हण कोण आहा तो तुमचे सिरियसली घेयना, ताजेर मागीर तो आयकून घेना इलेक्शन कमिशन, जाल्यार मागीर फुडली स्टेप कितें आसतली? न्ही, ही आमची जी मोहीम सिग्नेचर कॅम्पेन की देशातले 5 करोड लोकांचे सेंटिमेंट्स हे आमी व्हरून तेंच्या मुखार दवरपाचे आसले. आता ते दिवनूय जर तर ते ऐकना जाल्यार म्हाका दिसता ताजो फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन वी विल टेक वॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड. काँग्रेसचे जेन्ना आमदार निवडून येतात पळय, तुम्ही म्हणटा की काँग्रेसचे आमदार येवपाचे, निवडून येतात आमदार आणि मागीर ते दुसऱ्या पक्षान वयतात, तेन्ना तुमची काय भूमिका काय स्पष्ट दिसना. तेन्ना तांकां वारार सोडटात तुमी. आता तशें जावचें ना न्हू हे इलेक्शनाक. कित्याक की 2019 आनी 2022 दोन वेळा मिस्टेकी जाले. गद्दारांनी ही पार्टी सोडून वोटराचो विश्वास तोडून ते गेले. कित्याक गेले? सांगलें की आमी डेव्हलपमेंट करपा वता. आज तूं गोंयान 40 मतदारसंघान जर पळयत जाल्यार गोंयचे आज पाड पडला. तूं आज तुजे मुखाले ते रस्ते पळय, ह्या रस्त्याक आज जे फोंड पडल्या ते रस्ते पळय. सो हे स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक थंय गेल्ले. फाटलें कितें जालें तें हांव उलयना, कित्याक हांव तेन्ना नाशिल्लो, हांव अध्यक्षूय नाशिल्लो. आय वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॅन्डिडेट एंड आय वॉज ऑल्सो पार्ट. हांच्या बरोबर देवळांनी, मस्जिदींनी आनीच व्हेले आमकां, आनी व्हरून आमकां थंय साक्षात उबे केले. पूण एक हांव गोंयकारांक खात्री दितां, आमी लोकसभेकूय सांगिल्लें की ह्या फावट आमी जे डिफेक्टर गेले किंवा जे गद्दार आसा किंवा ज्या लोकांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केला असल्या लोकांक पार्टीन प्रवेश म्हणटा तो ना. प्रवेश येवपाक जाय, पार्टी मजबूत करपाक येवचें, पूण तांकां कॅन्डिडेट म्हणून तिकीट मेळची ना. ह्या फावट आमी बरे यंग, एज्युकेटेड, प्रामाणीक लोक, बॅगेज नाशिल्ले आनी लोकांक जाय तसले कॅन्डिडेट आमी दितले. म्हाका दिसता लोकसभेक दक्षिण गोंयच्या लोकांनी मागले तसलो कॅन्डिडेट दिवन आमी थंय जिखून हाडला. तो आज तुमी पळयत जाल्यार दक्षिण गोवा न्ही, तो उत्तर गोंयचे प्रश्न थंय मांडटा. म्हाका खात्री आहा की 2027 एक क्लीन गव्हर्नन्स जे आज भ्रश्ट सरकार जे जालां, आज सामान्य एक्टिविस्ट जर तर आज सरकाराचेर जर आवाज उठयत जाल्यार ताका जमनीर रस्त्यार लोळोवन मारतात. सो आज लॉ अँड ऑर्डर उरलो खंय? आज रेप वाडले, मर्डर वाडले.
आज प्रत्येक 36 वरांचेर एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता. म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्न सोडोवपाक म्हाका दिसता 2027 काँग्रेसीचें सरकार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा.